दीस ब्रेस्तार जानेवारीची 29 तारीख 2026. पहिले मसाब सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले मसाब अध्याय 7 ओळ 18 तावन 19 आणि ओळ 26 तावन 29 पर्यंत. उपरांत दावीद भितर सरलो आनी सर्वेस्परा मुखार बसलो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा, म्हज्या धन्या, तुवें म्हाका हांगा पर्यंत हाडूंक हांव कोण आनी म्हजें घराणें कसलें. तरी सर्वेस्परा देवा, हें लागून तुका कांयच न्हय म्हणून दिसलें. तुवें तुज्या सेवकाच्या घराण्याच्या फुडारा विशीं बसवणो केल्याय. सर्वेस्परा देवा, हें तूं एका मनशाक कळीत करताय. इस्रायल तुजी परजा, सासणाक तुजी खाशा परजा म्हणून तुवें थारायलाय आनी तूं सर्वेस्परा तांचो देव जालाय. तर सर्वेस्परा देवा, तुज्या सेवका आनी ताच्या घराण्या विशीं केल्ली बसावणी सदांच थीर सांबाळ आनी तुवें सांगलाय तशें कर. तेन्ना तुजें नांव सदांच काल वर्तें जातलें आनी मनीस म्हणटले, दळबरांचो सर्वेस्पर, इस्रायलाचो देव. आनी तुज्या सेवका दाविदाचें घराणें तुजे मुखार थीर रावतलें. दळबरांच्या सर्वेस्परा, इस्रायलाच्या देवा, तुवेंच तुज्या सेवकाक हें उगडापें करून म्हळाय, हांव तुका एक घर बांदतलों. देखून तुजो सेवक तुका हें प्रार्थना करूंक धैर्य घेता. सर्वेस्परा, म्हज्या धन्या, तूं देव आनी तुजीं उतरां खरीं. तुवें तुज्या सेवकाक ही उदार बसवणी केल्याय. देखून दयेन तुज्या सेवकाच्या घराण्याचेर आशिर्वाद घाल आनी अशें तें सदांच काल तुज्या मुखार थीर रावूं. कित्याक तुमचो सर्वेस्परा, म्हज्या देवा, उलयलाय आनी तुज्या आशिर्वादान तें सासणाक आशिर्वादीत जातलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 132 1 तावन 2 3 तावन 5 11 12 13 तावन 14. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परा, दाविदाचो उगडास कर. ताची कश्ट वावट विसर नाका. सर्वेस्पराक ताणें सपूत दिल्लो. जाकोबाच्या बळवंत देवाक आंगवण केल्ली. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्पराक एक जागो सोदून काडिल्ल्या बगार जाकोबाच्या बळवंत देवाक एक निवास मेळ्ळ्या शिवाय म्हज्या घरांत हांव भितर सरचो ना. म्हज्या विशेवाच्या हांतुळणार आड पडचो ना. म्हज्या दोळ्यांक न्हीद, म्हज्या आसड्यांक झेम दिवचो ना. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. सर्वेस्परान दाविदाक सपूत घालून उतर दिल्लें. हें उतर तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुज्या सकुशीच्या फळाक तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलों. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार चडटले आनी सदांच काल राजवट चलयतले. श्लोक. ताच्या बापा दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुजें उतर म्हज्या पावलांक एक दिवो वय, उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 4 ओळ 21 तावन 25 पर्यंत. जेजू तांकां सांगूंक लागलो,
दिवो हाडसो कळशे पोंदा वा खाटये पोंदा दवरूंक वे. तो हाडून दिवटोणेर दवरचो न्ही वे, कित्याक लिपोन आशिल्लें की तेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळलेलें उजवाडाक आयिल्ल्या करीत रावचें ना. आयकूंक कान आसात तो आयकूं. आनी हें तो तांकां सांगा लागलो. तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापन करतलो आनी सडस तो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें इल्लें काण व्हरतले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान हो सोबीत संवसार रचतना सूर्यो आनी चंद्र रचलो. सूर्याच्या उजवाडान अंधकारांत आसलेलो संवसार उजवाडाक भरलो. जेजू जावन आसा उजवाड. आयचे सुवार्थेंत जेजू दिव्याच्या म्हत्वा विशीं शिकोवन दिता. जेजू म्हणटा, दिवो दिवटोणेर दवरचो न्ही वे. दिवो पेटोवन दिवटोणेर दवरल्यार मात्र घरांत उजवाड फांगता. तसो दिवो कळशे पोंदा वा खाटये पोंदा दवरल्यार तो उजवाड दिवंक शकना. जेजू संवसाराचो उजवाड. जेजू ह्या संवसारी आयलो. जेजून आपल्या उजवाडा मार्फत संवसारांतलो काळोख नास केलो. म्हणजे जेजून आपल्या उजवाडा वरवीं पातकाचो काळोख नास केलो. काळोखांत चलतल्या लोकांक उजवाड देखलो. जेजू आमकां संवसाराचो उजवाड जावंक उलो दिता. जिवीत म्हणलो दिवो आमकां देवातावन लाभला. पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत भावार्थाचो दिवो आमकां मेळ्ळा. जेन्ना आमी बऱ्यो कर्म आदारून आमचो उजवाड हेरांतय वांटून घेता तेन्ना आमी जेजूचो उजवाड सगळ्या संवसाराक फांकूंक शकतल्या.